जेन्ना बारीकशे जेन्ना काउन्सिल इलेक्शन जालें आनी म्हाजो लेडीज वॉर्ड केलो हांवें कालुजा कडेन एकूच रिक्त तो 4 पिलर म्हणटालो, नंदा तुम्ही 4 पिलर, नंदा दीपक हे 3 ओपी, आणि जेन्ना 3 पिलरान तेणी पोजिशन दिलें आणि म्हाका खंय तरी बायपास केलो, हांव त्याच दिसाच्यान हांव घरा कडेन बसून म्हाजें इंडिपेंडंट हांवें सगळें केलें आनी आमी बरे मार्जिनानूय म्हाज्या सपोर्टरांच्या कुस्तार हांव जिखून येयलो. तशेंच म्हाका घरा कडेन बसपाक जायना जालें. म्हाका दिसलें हांव घरा कडेन बसल्यार खंय तरी पॉलिटिक्सान कमी उरतलो, लोकांक हांव सर्व करूंक शकचो ना, म्हाजो पावर कमी जातालो. तेका लागून हांवें चिंतलें की खंयच्या तरी पार्टीक जॉयन जातलो आनी तेका लागून म्हाका दिसली बीजेपी फाटल्यान काँग्रेस पार्टी ही म्हाका खंय तरी वयर व्हरतली. पूण 100 दीस सुद्दां जावना हांव जॉयन जावन तेंच्यांनी ते पार्टीन म्हाका कलर दाखयलो. जेन्ना इंडक्स जावच्या पयलीं म्हाका त्या व्हडल्या लिडरांनी प्रॉमिस केल्लें की तुका वास्कोची टिकेट कन्फर्म, तेका लागून हांव इंडक्स जाल्लो आनी 1,500+ लोक घेवन हांव जॉयन जाल्लो. पूण तेंच्यांनी तशें करूंक ना. म्हाका खंय तरी तेंच्यांनी म्हाजेर घात केलेलो दिसता.